तुमकां खबर आसतली की गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी ही एजन्सी खूप वर्षां कार्यरत आसा आणि ह्या एजन्सीचे कार्य अशें कौतुकास्पद अशें आसा. कशें आसा गोंयांतले लोक हे सामके सुशेगाद लोक. आमकां कितें पडलें आमी कितें तयारी करिनात. कसले भाजी पालो महाराष्ट्रांतलो कर्नाटकांतलो आमी हाडटा. नुस्तें आनी खंयचें आसा आमच्या राज्यांत आमचे बरे सिशोर आसात, तेचो न्हंय आसात आनी कितें आसा सगळें आमकां भायल्या राज्यांतसून किंवा देशांतसून आनी कितें आयात करची पडटा. ही खेदजनक गोश्ट आसा. आता सोलर एनर्जीचे विषय जो आसा ताचो जेन्ना एक मॅडम तुमच्या कडेन डिस्कशन केलें तेन्ना ती म्हणपाक लागली की तेगे सोलर एनर्जी कशी सेव करची, कशी कंजर्वेशन तेजे पासून कितें फायदो आसा, की कशें इक्विपमेंट खंयची चलोवंक शकता हेचे विशीं मार्गदर्शन ह्या आयच्या सेशनात दिलें वयतलें. आनी सोलर आतां उल्लेख केलो तो इलेक्ट्रिसिटी जी आसा ती आमकां दुसऱ्या हितून हाडूची पडटा आनी तेचेर डिपेंड रावची पडटा. पूण आमी भाग्यवान आसा गोंयांतले लोक की शॉर्टेज राज्य असल्या कारणान की आमी आमकां तेची लायट ते दितात भले कितें पेमेंट तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम. पूण आतां सोलर एनर्जीचो भाग घेतलो जाल्यार अशें दिसता की सोलर एनर्जी पासून खूब फायदे आसात आनी तेचे एडवांटेजीस खूब आसात. आनी तो एडवांटेजीचो सोलर एनर्जीचो जो हे आसा तो आमकां फक्त नॅचरल मेळटा, ताका आमकां पयशे दिवचे पडना. सोलर एनर्जीचे इक्विपमेंट्स गेले जाल्यार तेजे इफेक्टूय बरे आसात, तेजे कसले पोल्युशन हे ते जायना. बाकीचे इक्विपमेंट घेतले तातूंतसून कितें शॉक येता आनी कितें येता हेतून शॉक बी तसलें कांय ना. आनी तेजे खातीर ही जी सोलर सिस्टम सोलर एनर्जीचो आसा तेच्या नंतर तुमकां इक्विपमेंट आतां जे तुमकां डिटेल इन्फॉर्मेशन ते दितले ते इक्विपमेंटाचो फायदो करून जर घे व्यवस्थीत रित्या तेचे आनी सबसिडी तेंचे खूब आसा 70, 75%, 80%, 90%, 50%. तर तेजे जशे रिती आसा तशे तेजी सबसिडी आसा. म्हणजे तेचे आतां तुमकां डेमॉन्स्ट्रेशनूय ते दाखयतले आनी तो आधार घेवन आनी सोलर एनर्जी बेनिफीट म्हणजे लायट कशी वाचोवची हेचेरूय आमकां डिपेंड करचें पडचें ना. वयल्या एडिशनल प्लस सोलर एनर्जीची हे सोलर एनर्जी कशी एप्लिकेट करता आनी कशी आमकां बेनिफीट जातली आनी ती लायट वाचोवची आमची डेली रुटीन लायट आमी यूज करता इलेक्ट्रिसिटी 33 मेगावॅट्स फ्रॉम अदर स्टेट ती आमकां तेचो बेनिफीट जातलो.